सरकार अपंगुळाक 3,500 रुपया पेन्शनाची येवजण करता. कलाकारांक मानधन दोबरात करता. लाडली लक्ष्मी येवजणे खाला चली भुरग्याक 1 लाख रुपया दिवपाची येवजणही पास केल्या. एप्रिला उपरांत नव्या आर्थीक वर्सा ह्यो येवजण्यो चालीक लागतल्यो अशी घोशणा पर्रीकारान दिवचले पिळगांवां एका कार्यावळीत केल्यो. भलायकी खात्यान टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाचे पयशेच दिवंक नात. ताका लागून मेडिक्लेमाच्या पेशंटांक थंयच्यान परत धाडटात म्हणपाचें पर्रीकारान सांगलें. आपण अनेकदा टाटा हॉस्पिटलात पावता काही कारणामुळे गोयचे पेशंट येता ते हॉस्पिटल गोयच्या पेशंटांक परत धाडटा कारण त्या हॉस्पिटलाचे पैसे गोवा सरकारान फारीक करूंक ना. म्हणजे इमर्जन्सी नंबर 2 इमर्जन्सी केस पेशंट परत येवप म्हणजे हो ताज्या आयुष्याची खेळप. त्यामुळे हांवें काय आयतार आसून हेल्थ सेक्रेटरी डायरेक्शन दिलें की फाल्यां सांज पर्यंत आमचो कितलो पेमेंट आहा तो क्लियर जावंक जाय. डायरेक्टरा कडेन हांव उलयतां गोंयचो मनीस गेल्लो परत येवंक जायना फुडल्या 8 दिसांनी. अपंग भुरगे 90% वयर आहा तांकां 3,500 रुपया पर्यंत वाडयल्लें आसा पेन्शन. जे जुळे पांगळे घरान आसता तशें तुमी पळयलां आसत आवय बापायचे खरेंच सोंशिकतेचें कौतुक करपाचें. पूर्णपणे डिसेबल्ड भुरगो आसता ताका 3,500 रुपया पर्यंत पेन्शन सरकारा कडच्यान मेळटलें. ती फायल पयलीं सायन केली कारण 1,12,000 लोकांक ताचो फायदो मेळटा. दुसरी सायन फायल केली आर्टिस्ट आहा तांचें पेन्शन दोबरात केलां. आतां हे सगळ्यो गजाली बजेटा नंतर एप्रिलाचेर चालू आसता फाल्यांच्यान चालू जातले अशें न्हय. पण दुसरी फायल हांवें ती सायन केल्ली आसा. तिसरी लाडली लक्ष्मी येवजण दर वर्सा 15,000 चलयांक ताचो फायदो जातलो. हांव हे सांगता कित्याक एक तरेच्यो खूब लोकांक फायदो जाणाऱ्यो गजाली आसता त्यो पयलीं आसल्यो. सोमारा जीएमसीत इंटरव्यूवाक आयिल्ले 100 भुरगे परत गेले. भलायकी खात्यान जीएमसीत 350 पोस्ट काडिले. वेंचणूक आचारसंहिता लागू जाल्या त्या दिसांनी 20 डिसेंबरा उपरांत सरकारी खात्यांनी नोकर भरती खातीर घेतिल्ले भुरग्यांचे इंटरव्यू आनी हेर चांचण्यांचेर नवें सरकार निर्णय घे मेरेन फुडें कांयच करचें न्हय अशें परिपत्रक सार्वत्रिक प्रशासन खात्यान सगळ्या खात्यांक काडलां. हाका लागून आतां नोकर भरती फुडें वचना. गव्हर्मेंटान आमकां आफ्टर 10 मार्च म्हणजे आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफर्स एक्सेप्ट करतलो अशें म्हणून नोटीस मारलेली. आयज आमी येयला एक आमकां वेगळ्या पद्दतीची नोटीस दिसता की जो पर्यंत गव्हर्मेंट हातून इनवॉल्व जावन डिसिजन घेयना तो पर्यंत आमी गव्हर्मेंट खंय डिसिजन घेवचो ना अशें म्हणून नोटीस मारला. सो आमी न्यू गव्हर्मेंट आमचो पर्रीकर भाई सर जो आसा तेंच्या कडसून एक्सपेक्ट करता की आमकां आमचो जो होप आसा आनी आमकां जो एक्सेप्टन्स बेगिनांतल्या बेगीन मेळटले आनी तेज्या खातीर ते वावरतले. वेंचणूक आचारसंहिता लागू जाता आसतना फाटल्या सरकारान वेगवेगळ्या खात्यांनी रित्यो सुवाती करून भरपाची ताकतीक केली. मात वेंचणूक आयोगान प्रत्येक खात्या कडच्यान नोकर भरतीचो अहवाल मागून ती स्थगीत दवरली. आतां नव्या सरकारानय ही नोकर भरती फुडलो निर्णय जाय मेरेन स्थगिती दवरपाक सांगला. फक्त 20 डिसेंबरा पयलीं इंटरव्यू आनी टेस्टी दिवन जे आतां मेरेन खात्यान रुजू जाल्यात तांकांच ही स्थगिती लागची ना. शुक्रारा मंत्र्यांचो सोपुतविधी जाला ते दिसा सकाळीं जीएडीन सगळ्या खात्यांक हे परिपत्रक धाडला. हाका लागून आतां पंचायत, उजो पालोवपी दळ, भौशीक बांदकाम खातें, रानां खातें आनी भलायकी सारकेल्ल्या खात्यांतली नोकर भरती आडावन उरल्या. बांबोळच्यान आमचो रिपोर्टर जेसन सुवारेस आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. स्पोर्ट्स वीक क्रिकेट क्लबाचो 10 वरींचो क्रिकेट टुर्नामेंट सोमारा सावन फातोड्ड्या एसएजीच्या ग्राउंडार सुरू जालो. 28 पंगड हे सर्तींत वांटेकार जाल्यात. सर्तींत इनामांची रक्कमूय बरीच मोठी आसा. उदेंत्या क्रिकेटरांक तांचो खेळ दाखोवपा खातीर ही सर्त म्हळ्यार एक बऱ्यापैकी माची थारूं येता. Gopal, well played by the batsman, and that's a boundary. What a shot! Oh, good shot over the infield. Oh, fumble by the
Oh, well bowled by Amit. Oh, there's a chance for a fielder there. And a good catch by the fielder. The unique feature of this tournament is there are 6 free hits between the 3rd and the 8th over. The first 2 overs are power plays and the last 2 overs are regular 4 fielders inside the field, in the circle. But in between 3rd and 8th over, the batting team can choose 6 balls where they have free hits. That means the batsman will not be out, but the ball is counted. This tournament, in fact, is the second in Goa because Bhosle Trophy was conducted in Panaji by Prashant Kakore and his group. And we can call this a second 10-over tournament. But because of this unique feature, this becomes the first tournament. तुमकां ह्यो खबऱ्यो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरूय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. आनी इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.